आयज आमी करतले सादें जेवण जे नॉर्मल आमी घरान जेयता न्ही ते जेवण हांव करतलो. सदांच हे भाशेन करना हांव. आठवड्यान एक फावटी हे भाशेन आमी जेवण करतात. 2-3 नमुन्याची भाजी, मागीर सोल कडी आनी वेगवेगळे पद्दत आसता. एकूच भाशेन आमी सगळे जेयनात. तर आयचे एक सादें रेसिपी आहा पळय ते हांव करता. भाजी, भाजलेलें नुस्तें, नुस्त्याची कडी आनी त्याच्या वांगडा लोणचें, तोरां कितें जाय तें तुमी खावपाक शकता. तेतूंतले आयज हांव कितें करतलो ते तुमी पळयतले. आनी वेवस्थीत रेसिपी न्ही जर तुमकां आवडली न्ही जाल्यार नुस्त्याची कडीची हांव रेसिपी तुमकां वेगळोच करून दाखयतलो. सगळे वेवस्थीत तुमकां व्हिडिओ हांगासर पळोवपाक मेळटले. तर आयच्या थालीन आमी करतले नुस्त्याची कडी पॉम्फ्रेट घालून, मुळे भाजी एकदम न्यू स्टायलीन आनी भरपूर कितें कितें पळोवपाक मेळटलें तुमकां. तर नुस्तें हे भाशेन बरें उजरावन घेवप, कडेचे सेपरेट आनी भाजपाचे सेपरेट. आता हळद आनी मीठ लावन आमी मॅरिनेट करून घेवया. पयलीं नुस्तें एकदम धुवून बिवन एकदम मॅरिनेट केल्यार न्ही बरें मसालो बी ताका बरें लागतले आनी रुचीक लागतलें जेवण. नुस्त्याक पयलीं मॅरिनेट करया, बाकीचे कार्य आमी मागीर करया. आता हे कडयेचे हे भाशेन कातरून घेतला आनी हळद आनी मीठ लावन मॅरिनेट करून घेता. आता हे फ्राय करपा लागून एक निंबू घेयात आनी हे भाशेन ज्यूस काडून घेया. मीठ घालया. हल्दी पिठो 1/2 टीस्पून पुरो. मिरसांग पावडर तुमकां जाय तितले तीख जाय तितले इतले घाला, इतले पुरो. फक्त हेतून घातला हे लिंबू रस, हळद आनी मिरसांगी पीठ मिक्स करून घेवया. म्हणजे सारखे एक लिंबू लागतले पळय. हे भाशेन मसालो जालो रेडी. हे दोनूच नुस्तें न्ही म्हणून चड लागपा ना. हे पळय नुस्तें हे भाशेन उजरोवन घेतला हे बरें. आतां हे लावा. हे हेजें मॅरिनेशन एका कमीत कमी एक अर्दे वर तरी दवरपा जाय. हांव एका 2 ते 3 वर दवरता. हे पळय नुस्तें जालें मॅरिनेट. एका मातशें सायडीन दवरया आनी इतलो मसालो आनी उरला न्ही. आतां आमी हेतून हे टायगर प्रॉन्स घालया, सुंगटां घालया. सुंगटां हे पळय इतलो मसालो पुरो मॅरिनेट जावपाक. कितें सगळें मेळून पासून मिक्स केल्यार जाता. एक वळ नाल्ल हातून लागतले हे मिरसांग पळय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिरसांग आसा. एक गोवन चिल्ली हा, एक गोंयसान हाडलेली चिली आनी हे आंब्याचे सोलां, एक लसूण पाकळी आनी हे एक 10 मिरी घेतल्या पुरो आनी अर्दो सुकी कोथमीर. हे सगळे आमी हेतून घालया साहित्य. हे जालें. आतां हे इल्लें उदक घालून वाटप तयार करया. उदक अर्दे टीस्पून हळद, मातशी लेट घालया नाजाल्यार ते कलर मारता मिक्सराच्या डब्याक. तोप गरम जाल्या उपरांत 2 ते 3 कुलेर तेल घालया. आता मातयेची हांडी मातशें टायम लागता गरम जावपाक, तर एका 5-10 मिनटां एक्स्ट्रा दियो. आनी तेल गरम जाल्या उपरांत आतां आमी घालया कांदो. धाकटेशे कांदो आहा हे इल्लोच घालात तडका मारपा लागून, फोडणी मारपा लागून.
तर कांदो मातसो तळसून घ्या आणि आता घालूया मसालो वाटलेले. नुसते मसाला घालून भाजून घेऊया. उदक मागीर घालया. मसाले भितरले जे उदक असतात मिक्सरान ते मातशें लेट घालया. पयलीं आमी मसालो भाजून घेवया एक कांद्या वांगडा. 10 ते 15 मिनटां लागतले बरो मसालो भाजपाक. तेच्या उपरांत मिक्सरान जितले उदक उरलेले न्ही ते घालया आनी परतून भाजून घेवया आनी एक 5 मिनटां. मसालो म्हणटा न्ही बरें शिजपा जाय. इल्लो उदक घालया आनी इल्लो पळय कडी एकदम बरें जावपा जाय एकदम वेवस्थीत. चड पातळूय नाका चड दाटूय नाका. कडी बरें शिजपा लागला. आता आमी घालतले नुस्तें. एक एक करून नुस्तें घाला ना केन्ना बी तेन्ना वेवस्थीत जाता जेवण. मीठ घालया. ओली मिरसांग 2 घातल्या हांगासर आनी तोप ह्या भाशेन गुण्यात. आठ मिनटां लागता नुस्तें शिजपाक. 8 मिनटां उपरांत आमचे नुस्त्याची कडी जाली तयार. आणि शीत कशें करपाचें खुबश्या लोकांक येना. खूब लोकांक येता पण बऱ्याचशा लोकांक शीत कशें करपाचें तें येना. ते वाळून बी करपाक शकता. आनी हांव पळय शीतान मीठ घालना आनी शीतान आमी चडशें मीठ घालना. उकडे तांदळाक घातल्यार जाता पण सुरे तांदळाक हांव शीतान मीठ घालना. पण हे भाशेन हांव एक वेगळ्या भाशेन दाखयता तुमकां हे शीत कशें करपाचें. जर एक माप तांदूळ घेतले न्ही जाल्यार 2 माप उदक लागतले. सिंपल रेसिपी आहा. सिंपल रेशो आहा. एक माप तांदूळ जाल्यार 2 माप उदक. मुळ्याची भाजी करूया आमी. बारीक कातरून घेवप मुळो. आता कायल दवरया. कायल तापले उपरांत 2 ते 3 कुल्यार तेल घालया. तेल तापले उपरांत आमी घालया सांसवां. आता सांसवां हे भाशेन फुटपा लागले काय ना घालया आमी कांदो. एक धाकटी सायज कांदो आसा. कांदे तळसून घेवप आनी रोखडेच घालप मुळो. थोडे मुळ्याचे पानां घातला. बरे तरणे मुळ्याचे पानां आसा न्ही जाल्यार तेज्या वांगडा घालपा येतात न्ही बरें टेस्ट येता तेका. चड जून जाले काय घालपाक कोता येना. आता हिरवी मिरसांग घातला आनी एक मिडियम सायज टोमाट हे भाशेन कातरून घालप आनी बरें भाजून घेवप. मीठ घालया. ते भाजी न्ही एकदम ब्रँड न्यू रेसिपी आहा. आहा एक फावटी तुमी करून पयले न्ही परतून परतून शुवर करतले. नॉन व्हेज हट म्हणटले. पण हे भाजयेन आमी काय उदक बिदक काय घालपा ना. हे वाफान शिजपा सारके भाजी आहे आणि एकदम रुचीक लागता. तुम्ही एक फावटी केले न्ही मुद्दम करत रावतले पळयात. हेच आमी एकदम बारीक करया. धाकण लावया आणि एक 15 मिनटां सोडया. तेन्ना भाजी बरें शिजतले. आणि हे भाजयेन आमी हळद घालपा ना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी घालपा येता पण हे भाजयेन आमी हळद घालपा ना. मातशे धवे कलर मातशे वेगळोच जाय न्ही. सगळे कडेन हळद मातशे डिफरन्स जाय म्हणून हे भाशेन केला. पळय एकदम गॅस बारीक केले काय ना चॅक करून घ्या आणि एक 5 मिनटां दवरया आणि मागीर घालया सोय. सोय घालून फक्त 2 मिनटां दवरा आणि धाकण लावून सोडा तेका. 2 मिनटांन तुमचे जाले भाजी तयार. हे पळयात. हे भाजी जाले तयार. आता टेस्ट करून पळया कितें मीठ बीठ कमी जाल्यार घालात. सारखे व्यवस्थित जाल्ले आसा. आता दुसरे कार्य. आता आमी नुस्तें भाजप करया.
रवो घेतला हांगासर आणि नुस्तें आमी भाजून घेवया, पॉम्फ्रेट आणि सुंगटां. आता एक सादेपणान हे भाजपा लागला आमी, चड मसालो काय ना हेतून. पयले तुमी कितें मसालो घातला हें. आणि हे भाशेन रवो बरें लावप तेका सगळे कडेन वेवस्थीत रवो लागपा जाय. जालें एकदम रेडी. आणि त्याच भाशेन आमी सुंगटांय भाजतले. म्हणून सुंगटाची ती तयारी करून घेवया. नुस्तें भाजल्या उपरांत आमी सुंगटां भाजया. आता कायल तापल्या उपरांत तेल घालता. चड तेल नाका, इल्लेशें तेल घालया. बरो तापलेले आहा. आता नुस्तें दवरया. पयलीं गॅस फास्ट करप आणि मागीर एक फावटी नुस्तें दवरलें काय ना गॅस करया बारीक, नाजाल्यार नुस्तें करपतलें आनी पळोवपाक बी बरें दिसपाना. आतां हांगासर एकदम मिडियम फ्लेम आसा, तेका लागून नुस्तें पळयात एकदम वेवस्थीत कलर मेळटलो तुमकां आनी एकदम कुरकुरीत. चड तेल ना आनी जेवण एकदम अप्रतीम. जेवण म्हणटा तें कितें, मातशी पेशन्स आसपा जाय, मातशी पाशयन्स आसपा जाय, तेन्ना तुमचें जेवण जाता एकदम मजेशीर. पळया कलर पळोवनूच एकदम जिवाक बरें दिसपा जाय. कास्ट आयर्न म्हणटा हे फ्रायंग पॅनाक. आता आमी सुंगटां भाजून काडया. पॉम्फ्रेट जाल्ले आमचे रेडी. आता सुंगटां भाजून काडया. स मिनटां पुरो. 3 मिनटां एका सायडीन ओ 4 मिनटां एका सायडीन. पळयात पॉम्फ्रेट जाले हे वटेन रेडी. शीत जालें आमचें रेडी. शीत तुमकां जाय ते भशेन घेयात. म्हाजे कडेन तांबडे आसा, केन्ना उकडे जेयता, केन्ना तांबडे शीत जेयता, केन्ना सुरे, तर केन्ना बासमती. आता शीत कशें करपाचें तुमकां कळ्ळें हांगासर. आता हेजे बद्दल वेवस्थीत तुमकां दुसऱ्या भशेन दाखयतलो हांव एकदम वेवस्थीत. शीत कशें करप, जास्मिन रायस जाले आनी अशे भरपूरशे रायस आसा. पळय कितले एकदम सुंदर रायस तयार तुमचे. आता आमी थाली तयार करया. एकदम वेवस्थीत पळोवपाक बरें दिसपा जाय. जेवण आहात टेस्टी, पण सुंदर बी दिसपा जाय न्ही. पळोवपाक प्रेझेंटेशन म्हणटा ते एकदम इम्पॉर्टंट न्ही. सुंगटां, नुस्त्याची कडी, भाजलेलें नुस्तें, लोणचें, कांदो, हिरवी मिरसांग दवरपाक विसरलो हांव. पळय सादें जेवण आमचें तयार आसा. आता आमी जेवण आता आमी टेस्ट करून पळोवया. जेवण एकदम पळोवपाक एकदम सुबीत. हे बेसीक जेवण आनी बेसीक जे नॉर्मल सगळ्यांच्या घरान उरता पळय ते भाशेन हांवें केला. व्हडलेशें हायफाय न्ही, सादें जेवण केलां, सादें. आहा, तो टेस्टी अप्रतीम जाल्लें जेवण. कांदे मात खावपा जाय जेवणा वांगडा, हेल्थाक बरें. मुळ्याची भाजी पळया. मुळे खावपा जाय जिवाक बरें एकदम. हे मुळ्याची भाजी आनी ब्रँड न्यू रेसिपी तुमकां खूब मजा येतली. खावन पळया मुद्दम.
मागीर कशें दिसले तुमकां आयचे व्हिडिओ तर मेळ्या फुडल्या व्हिडिओन तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.